नमस्कार. येवकार तुमकां. गोंयच्या वेंचणुके पयलीं, वेंचणुके दरम्यान आनी वेंचणुके उपरांत सुद्दां एक नांव परत परत गोंयकारांच्या तोंडार येता तें म्हणजे लेट मनोहर पर्रीकर. आज तांची 3वी डेथ एनिवर्सरी. आमच्या मदीं ते ना जाल्यार आज 3 वर्सां जाता. तांच्या फॅमिलीन 3 वर्सां कशी कोपअप केली आनी तांच्या फॅमिलीच्यो अपेक्षा कितें आसा हें जाणून घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा उत्पल पर्रीकरांक मेळपाक. देव बरें करूं. थँक्यू. आतां एक म्हणजे यू आर एल्डर इन एंटायर फॅमिली. 3 वर्सां जालीं की मनोहर भाई ना. वॉज इट स्ट्रेसफूल फॉर यू, डिफिकल्ट? ना, कोणाकूय हो डिफिकल्ट पिरियडूच आसतलो. इन द सर्कमस्टन्सीस तातूंतल्यान आमी गेले वॉज ऑल्सो व्हेरी डिफिकल्ट. सो इट इज बट नॅचरल. हातूंतल्यान भायर सरप म्हाका टायमूय लागता आनी येदो व्हडलो प्रेझेन्स तो सदांच मिस जातलो. सो तो आमकां सगळ्यांक अजून तसोच मिस जाता आनी तातूंतल्यान आमी कोप अप करपाचोच प्रयत्न म्हणूं शकता. पर्सनली ऑल्सो, बिझनेस ऑल्सो, म्हणजे पर्सनली फॉर यू एज अ फादर? बिझनेस तसो बिझनेस बी आसा तो तसो हांवूच पळोवपाक लागिल्लो. म्हणजे ते पॉलिटिक्सान एक्टीव आसल्या खातीर तांकां टायमूच मेळनाशिल्लो. बिझनेस वायज अदर दॅन तेन्ना ते सीक आसतना म्हजें लक्ष टोटल तांचेर हे जावन इफेक्ट जाल्लो. ताच्या पलीकडे तसो बिझनेस हाचेर हांव कांय म्हणना. पण पर्सनली जे आसा म्हजो बॉन्ड आशिल्लो शेवटी हांव पयलीं अमेरिकेक आसतना मागीर परतो येवन जो असो हांव म्हणटा ऑलमोस्ट फ्रेंडशीप टायप बॉन्ड जाल्लो तो खंय तरी अजून मिस जाता. बिझनेस बी सगळो सारको वेल सेटल्ड आसल्यार सुद्दां एक बापायची एक अशी छत्र छाया अशी म्हणटा तशी सदांच आसची अशें केन्नाय दिसता. कितेंय प्रॉब्लेम आयलो कोण तरी मनीस पयलीं कोणा कडेन धांवप. तो म्हज्याच केसीन न्ही, प्रत्येकाच्या केसीन कितलोय तूं सेटल्ड आसलो, वेल सेटल्ड आसलो बिझनेसान म्हणा आनी कित्यान म्हणा, तूं पयलीं खंय तरी ती धांव बापाय कडेच मारपाची अशी भितरल्यान एक इच्छा आसता. ती अजून आसा. केन्नाय कितें दिसल्यार खंय तरी विचारपाक वचपाचो पयलीं जाल्यार तें अजून फील जाता. सो हाव डू यू गायड युअर सेल्फ? ना, ते गायड म्हणजे तांचे संस्कार आसा, तांचे टिचिंग्स आसा, तांचे कडल्यान कितें शिकला हांव, दॅट इज द ओन्ली. आनी तांच्यो यादी आसा, हातूंतल्यान मार्ग आपोवप मेळटा. तुमी चिंतता की ते आशिल्ले जाल्यार हें सांगता आशिल्लें? ते आशिल्ले ते प्रत्येक हातून इवन हांवें काही कठीण निर्णय हालीं घेतल्या तातूंत सुद्दां ते आशिल्ले जाल्यार कितें करपाचें होच विचार करून. ऑफकोर्स आतां तांणी दवरलेली एक गूडवील आसा आनी अशे अनेक लोक आसा, फॅमिली फ्रेंड्स म्हणा किंवा हितचिंतक किंवा क्लोज इवन पॉलिटिकली सुद्दां गायड करपाक तांचे सदांच तांची गायडन्स घेवनूच फुडें वचप आसता. इंडिविज्युअल डिसिजन न घेता तांचे गायडन्स घेवन फुडें वचप अशेंय म्हाका तांचे मित्र मंडळ आसा तांचे कडल्यानूय हेल्प मेळटा. पण तांचो जो प्रेझेन्स आशिल्लो आनी एक कितें तरी गरज पडल्यार एक फोन लायलो किंवा तशें आमकां मेळपाक अदर दॅन इविनींग केन्नाय अशें तशें इतले बिजी आसतना तुमी पळोवनासतना आमी परत कितें येवन मेळून डिस्कस करपाक टायम मेळटालो. पण ती प्रेझेन्स आशिल्लो दॅट वॉज इम्पॉर्टंट. तो अजून मिस जाता. पण वी हॅव टू कोप अप एंड मूव अहेड. मनोहर पर्रीकर्स हावज म्हणजे डिफेन्स मिनिस्टर्स घर जालें, CMचे घर जालें, लोक येताले वताले. 3 years डावन द लायन आतां लोक कमी जाल्या, लोक पयस गेल्या. कितें आसा ते 3 years डावन द लायन न्हय, हें तेन्ना सुद्दां इन पावर आनी आउट ऑफ पावर तेच जातालें. एक तांणीच म्हाका एक पुस्तक दिलां 48 रुल्स ऑफ पावर म्हणून, बाबानूच म्हाका दिला. तातूंत एक रूल आसा, पावर इज रिलेटीव, मोर द पावर मोर द रिलेटिव्स. सो ते सदांच आसा. इट्स पावर इज रिलेटीव. हय, एंड मोर द पावर मोर द रिलेटिव्स. कित्याक फर्स्ट टायम जेन्ना ते चीफ मिनिस्टर जाल्ले तेन्ना म्हाका याद आसा, हांव मात्र ल्हान तेन्ना म्हणजे निकतें कॉलेजीक वतालो म्हणजे इंजिनियरींग करपाक. तेन्ना आमगेर एकटो मनीस डायरेक्ट घरान भितर सरलो आनी खूब वेळ म्हाज्या काका कडेन बी उलयलो. हांवें काकाक म्हणलें कोण तूं? तो म्हणपाक लागलो आपूण तुमचो शेजारी. आमी सगळ्या शेजारींक वळखताले. तूं खंय रावता? पयला तो 5 किलोमिटर पयस रावतालो. सो पावर वाडले की शेजारी वाडले. तशें इट इज बट नॅचरल.
बट ऑल्सो ड्युरींग एक्चुअली हाजे पयलीं आमी विचारलां, बट ऑल्सो ड्युरींग युअर ओन करियर ते तुमचे फाटल्यान आशिल्ले रायट फ्रॉम युअर एज्युकेशन एवरीथींग. सो तुमकां हें ना, पण आमी मेळटालें तांच्या पोस्टाचो आमच्या हातून केन्नाच वापर करपाक दिवंक ना. सो प्रिविलेजीस काय नाशिल्ले? प्रिविलेजीस म्हणजे हांव ते रक्षा मंत्री आसतना त्या घरान बंगलो तो अलॉट जाल्लो गव्हर्मेंटाचो टोटल 6 का 7 दीस रावला. 2दा रिपब्लीक डेक आमी गेल्ले तेन्ना 3 दीस अशें मेळून 6 का 7 दीस थंय रावले. इन हायंडसायट हांव म्हणटा ते परत गोंयान आयले थंय लोनली फील जावन बी आसत, कित्याक आमी थंय वचत नाशिल्ले, कित्याक आमकां सरकारी बंगल्यार वचून रावप म्हणजे थंयच पयलीं सरकारचे च्या पिवप म्हणजे आंग जड जातालें. सो म्हणून ते तांचो पोस्टाचो वापर तुमी केन्नाच आमचें नांव खंयच आयकचें ना पयलीं. इनफॅक्ट ते केन्ना तूं पयलीं खंय आशिल्लो अशें आतां खुबशे जाण उलयता. पण आमी ती सारके मेनटेन डिस्टन्स दवरलेले. ह्या इलेक्शनाकूय तें जालें न्ही की उत्पल इतले वर्सां खंय आशिल्लो, सडनली ताका पणजेचो मोग कसो? हांव पणजेचो मोग सदांच आशिल्लो, हांवें भितरल्यान पळयलां पणजेन. पण ते आसतना हांवें येवप ना हें पयलींच्यान ठरिल्लें. इनफॅक्ट आतां उलटें हें जाता, म्हाका जी स्ट्रगल करची पडटा हातून दिसता की खंय ना खंय बाकीचे कशे प्रमोट करता आपल्या हांकां. इनफॅक्ट इट इज एक्झॅक्टली द रिवर्स. म्हणजे हांव इतले हातपाय मारता हातून दिसता की म्हजी केस इज नॉट घराणेशाही, बिकॉज आय एम स्ट्रगलिंग ऑन माय ओन. बाकीच्यांचे सगळे कितें कितलेशेच अपवाद आसतले, बट माय केस इज नॉट दॅट. आय हॅव टू इनफॅक्ट स्ट्रगल मोर बिकॉज देर इज कायंड ऑफ रेजिस्टन्स आय एम फेसींग बिकॉज आय एम अनदर पर्रीकर. एक समज एक रिट्रोस्पेक्टिवान गेले जाल्यार तुमकां दिसता की तेन्ना ही शूड हॅव ऑल्सो टेकन यू एलो? ना, म्हाका दीस इज नॉट माय दीस इज नॉट आय एम वॉट आय एम डुईंग. हांवें फ्रॉम डे वन सांगलां इट इज फॉर सर्टन वॅल्यूज वीच आय वॉन्ट टू प्रिजर्व इन द गोवन पॉलिटी. सो ते ताच्या खातीरूच एफर्ट्स आसा. ते हांवेंच करूंक जाय अशें हांव केन्नाच म्हणनाशिल्लो. म्हणून जेन्ना ते गेल्यूकच जेन्ना म्हजें नांव येतालें आनी म्हाका टिकेट दिवंक ना तेन्ना हांवें पार्टीचेच आयकिल्लें. सो दॅट ऑल्सो कॅनॉट बी यूज्ड अगेन्स्ट मी. यू आर कॅरिंग हिज लेगसी. ज्या प्रमाणे म्हाका लोकांनी सपोर्ट केला, लोकांची अशी म्हाका, आनी जे हांवें इंटरव्यू बी दिलो पयलोच तातूंत लोकांचे जे फूल गोंयभर म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो, तातूंत अशें दिसलें की हांवें फुडें वचचें ह्याच अशाच मार्गार फॉर समथींग गूड फॉर द स्टेट हें अजून लोकांक दिसता. आनी तातूंतच म्हाका इतलो पणजेन सपोर्ट मेळ्ळा. जो प्रोसेस इलेक्ट्रल प्रोसेस आसा तातूंत हांव खंय तरी मातसो फाटीं पडला आसूं शकता बिकॉज इट्स आनी हांव इंडिपेंडंट वता विदावट रिसोर्सीस. आनी जी पार्टी आसा पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणजे जे सिम्बॉल आसा ते म्हजेच एक्युरेट सिम्बॉल. सो ते ताचे रेस्पेद मेनटेन करून कशें फुडें वचप हें खंय तरी हांवूच सेल्फ लिमिटींग हातून कसो फायट करूंक वतालो हें खूब जाणांकूय नजरेन आयलां आसतलें. म्हणजे हांवें डिस्टिंग्वीश केल्लें की कॅन्डिडेट आनी ते सिम्बॉल आनी ते कशे सांबाळून पांय घालत हांव फुडें गेला विदावट लेटींग मेन कोर आसा ताका हर्ट करत. लिगसी कॅरी करता आनी इफ यू आर कॅरिंग अ लिगसी मनोहर पर्रीकर्स लिगसी कोण कॅरी करता? ती बेसिकली हांवें सांगल्या प्रमाणे कोणे तरी म्हणटिल्लें की ती हांगाच बिलोंग करता. हांवें म्हणटिल्ले प्रमाणे दॅट लिगसी कॅन बिलोंग टू एनी गोंयकार एंड आय वॉन्ट दॅट लिगसी टू बी. म्हणजे म्हाका हो शब्दूच वापरपाचो ना, लोकूच वापरता लिगसी. वॉट एवर इट इज, कोणूय फुडें सरून बरो शिकिल्लो गोंयचे स्टेटीचे बरे मागणारो खंयचोय यंग भुरगो शूड कम एंड गो अहेड ऑन दॅट लायन्स. दॅट इज आय एम ट्रायींग फ्रॉम माय ओन वे बिकॉज हांवें तांचे कडल्यान डायरेक्ट हांव संस्कार घेतले, शिकला, तांकां पळयला. सो आय ट्राय टू गो अहेड. मेनी अदर्स कॅन ऑल्सो गो अहेड. सरनेम आसा हाजोच लिगसी अशी ना, हांव तशें मानिना किंवा आपूण चलो आसा तांचो म्हणून तशें हांवें केन्नाच मागूंक ना न्ही. फर्स्ट टायमूच मागपाचो ते हांव पयलींच्यान सांगता. आनी इवन नाव आय सेड की कोण तरी बरो दिया पणजेन हांवेंच करूंक जाय अशें ना. सो दॅट आय एम व्हेरी क्लियर. देर इज अ टॉक अबाउट हीज मेमोरियल. ते कंप्लीटूय जायना आनी ते स्क्रॅपूय जायना अशें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू सपोर्ट हीज मेमोरियल? ना, बेसिकली आमी केन्नाच दीस थिंग्स हॅव नेवर मूव्ड अवर निडल. Even my father never believed in such things. And
हांवूय बिलीव करना. पण कोणें आतां सरकारान डिसिजन घेवन केला जाल्यार हांव ताका एक वेगळो म्हणून म्हजे एज अ प्रायवेट सिटीजन तातूंत हांव करना. तांणी केला ते तांचो कितें हें आसतलो स्केड्यूल त्या प्रमाणे जातलें. फॉर मी आय सी इज मेमोरियल एवरीवेर. गोंयान भोंवतना म्हाका जेन्ना ब्रीज दिसता, सगळी डेवलपमेंट दिसता, आय सी दॅट इज ताणें बांदिल्ली मेमोरियल फॉर गोवन पीपल. एंड वॉट आय वॉन्ट टू प्रिजर्व इज द वॅल्यूज वीच आय एम मोर कीन ऑन इन पॉलिटिक्स. सो ते खंय तरी वचूंक जाय. फॉर एग्जाम्पल हांव नथींग टू डू वीथ रायट नाव, बट ही हॅड सॅक्रिफायस द गव्हर्मेंट कित्याक TCPंतल्या एका मिनिस्टरान काडून उडयलेलो. द गव्हर्मेंट वॉज सॅक्रिफायस्ड एंड 7 वर्सां मागीर अपोजिशनान रावचें पडलें. दॅट इज ना ना हांव म्हणना. सो तो हांव वॅल्यूज म्हणटा म्हणजे ते आतां त्या कोण तरी खातें मागून तशेंच गव्हर्मेंट करतलो जाल्यार हांव म्हणटा की दॅट इज द वॅल्यूज वीच आय एम टॉकिंग अबावट. मेमोरियल्स आर एवरीवेर. ब्रिजीस आर इज मेमोरियल्स. तांच्या खातीर एक खास मेमोरियल बांदपाची तुशी गरज. हांव दॅट इज नॉट माय थिंग टू से. ते बांदतात, लोकांची इच्छा आसा थंय वचून हें करपाची. ही वॉज अ पब्लीक फिगर. खूब जाणांक हें आसा, दॅट इज गूड. पण ते केन्ना जातले बी ताचेर आय एम नॉट लुकींग इन टू दॅट. सो आय एम नॉट अवेअर ऑफ दॅट. नो, आय वॉज जस्ट थिंकींग हायपोथेटिकली इफ ही वॉज हियर म्हणजे असले कायंड ऑफ थिंग ही नेवर सपोर्टेड. ना सो ते डिसिजन कोण घेता तर तातूंत हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. जस्ट टू मेक अ कॉन्ट्रोवर्सी whatever and we are not interested in controversy at least today on his name. Okay. दुसरें म्हणजे आमी पळयलें की खुबशे ऑपोजिशनान इलेक्शना टायमाचेर तांचेर कॉमेंट्स केले. फ्रांसीस सार्दिनान एका लेवलार वचून कॉमेंट केलो, ताचो निशेधूय जालो. बट यू आर व्हेरी क्वायट अबाउट. ना हांवें वचूंक ना कित्याक इट वॉज सच अ लो लेवल कॉमेंट की म्हाका तातूंत उलोवपाचेंच नाशिल्लें. म्हणजे अशें जावपाक ना की क्रोकोडायल टियर्सूय रडणारे आशिल्ले आनी तशी भाशाय उलयणारे आशिल्ले. आय डिडंट जस्ट वॉन्ट. इट वॉज सच अ लो लेवल. त्योच सांगपाक सोदता की त्योच वादयो घालून हे हॅड गॉन टू इन्स्पेक्ट दॅट जुवारी ब्रीज ऑल द वे टू वेर्णा. वेर्णा जो फुडें कोट्टायच्या फुडें वता आनी वेर्णा मागीर त्या चट्टेक तो जॉयंट जाता पळय, ऑल द वे थंय टर्न मारून आमी आयिल्ले इन्स्पेक्ट करपाक. सो त्योच वादयो घालून गेल्लो. हाच्या पलीकडे म्हाका तसल्या लेवलीन आय हॅव ऑलवेज टॉक्ड वेन्ना हांव कॅम्पेन करतालो, हांव फक्त इशूंचेर उलयतालो एन्ड माय फोकस वॉज दॅट. दीज आर असले दीस इज सच अ लो लेवल थिंग की आय डिडंट इवन फेल्ट लायक रिप्लायींग. सो नाव 3 years डावन द लायन आमी जर आतां हे सगळें पळयलें जाल्यार खुबशे जाण म्हणटा की उत्पलाक घाई केली येवपा खातीर राजकारणान. यू शूड हॅव वेटेड फॉर मोर टायम. ना तशें कांय ना. बेसिकली हांवें म्हजो मुद्दो लोकां फुडें मांडलो आनी इफ आय सी इट आय ऑलमोस्ट सक्सिडेड. इनफॅक्ट आय हॅव सक्सिडेड म्हणटा कित्याक ताच्या पयलीं कितें आशिल्लो, विनेबिलिटी म्हणून एक शब्द उडयलेलो वतालो. आज बाबूश पणजेन जिखला पण अशें दिसून येतलें रिजल्ट पळयल्यार की विनेबिलिटी बरी म्हजे कडेन आशिल्ली म्हणून. भारतीय जनता पार्टीचेर विनेबिलिटी म्हजे कडेन बरी आशिल्ली कित्याक विदावट द सिम्बॉल हांव ऑलमोस्ट बाबुशाक हांवें हें केलां, डिफीट केलां. आनी त्या बाबुशाचे 6,700 कितें मतां आसा पळय तातूंत 2,500 ते 3,000 जाणी फक्त कमळ पळोवन मत मारलां. आमकां कॅन्डिडेट लागना, आमकां फक्त कमळ जाय अशें मतां आसात थंय. ती जर बाबुशाची काडून घेतली आनी ती म्हाका येयल्ली म्हजे कडेन कमळ आसून जाल्यार विनेबिलिटी म्हजे कडेन बरी आशिल्ली हें हांवें दाखोवन दिलां. सो पयलींचे जे विनेबिलिटी उत्पल पर्रीकाराक ना अशें सांगून जे डिसिजन जालें हातूंत इनफॅक्ट आय हॅव प्रूव्ड की इट इज नॉट द केस. नाजाल्यार म्हाका आयुश्यभर तेंच आयकुचें पडपाचें की तुजे कडेन विनेबिलिटी नाशिल्ली म्हणून. विनेबिलिटी बाबुशा कडेन. आतां जरी टॅक्निकल जो इलेक्शन प्रोसेसान बिकॉज आय वॉज गोईंग इंडिपेंडंट वीथ व्हेरी लिमिटेड रिसोर्सीस आनी म्हजें सिम्बॉलूय म्हाका 31 तारखे मागीर मेळ्ळा, ते कन्वे करूंक जाय. आय नो वन केस हू वॉन्टेड टू वोट फॉर मी बट बटन दाबलो कमळाचो. पर्रीकार म्हणजे कमळ अशें जाणटी बायल हेय खबर आसा. सो तो सिम्बॉल हें करप दिसा इलेक्टरल प्रोसेसान हांव मातसो फाटीं पडलो. पण म्हजे आयडियाज आनी हे वेल रिस्पॉन्स मेळिल्लो सारको लोकांचो, पणजेनूच न्हय गोंयभर.
आणि विनेबिलिटी सुद्धा आय हॅव शोन दॅट इफ गिवन BJP ticket I had a much better winnability than their candidate. So next elections, maybe 5 years later, you still remain to be a contender for BJP ticket? ना ते आता बेसिकली दॅट इज अ डिफरंट इशू. आय हॅव टू बेसिकली नाव आय हॅव गॉट सो मच सपोर्ट फ्रॉम पीपल ऑफ पेणजे. आय एम नाव स्लोली फॉर्म्युलेटिंग हांव ते सपोर्ट कसो फुडें घेवन वचप. जे हांवें मुद्दे मांडिल्ले हाचेर इशू ते हांवें रेज करूंक जाय. आय एम नॉट एबल टू रेज इट इन द असेंब्ली बट देर आर मेनी डिफरंट फोरम्स. ते आतां पळोवचें पडटलें. पयलीं सरकार तर जावं न्ही. वन्स एकदां सरकार जालें की मागीर ते कशें हांवें पणजे खातीर हांव कशें काम करूं शकता हें म्हाका मागीर ते सरकार फॉर्म जाल्कूच वचचें पडटलें. So Utpal Parrikar will be opposition for the current government? नॉट द गव्हर्मेंट कित्याक आसूंक जाय बट पणजेचे मुद्दे आसा पळय. सो पणजेचे मुद्दे घेवन सरकारा अगेन्स्टूच वचचें पडलें. कित्याक सरकारानूच काम म्हजें केलें जाल्यार हांव कितें म्हणटा म्हणून सरकार जावं न्ही म्हणटा न्ही. सरकार जालें मुद्दे तेंचे मुखार मुद्दे म्हजे आसा न्ही. म्हाका मुद्द्यांनी इंट्रस्ट आसा न्ही. आयकलें बरें जालें. जंय ओपोजिशन करूंक जाय थंय ओपोजिशन करचें पडटलें. गरज पडल्यार परत बीजेपीच्या अगेन्स्ट दॅट इज दीज आर हांव मुद्द्यांचेर उलयता. मुद्द्यांचेरूच हांवूय मुद्द्यांचेर. सो तो बीजेपीच्या अगेन्स्ट किंवा फॉर जायना. बीजेपीन कितें फुडें हांव जॉयन जातलो काय जॉयन जावचो ना हो वेगळो विशय आसा. तो टॅक्निकल विशय आसा. तो आतां हांव डिस्कस करूं शकना. म्हाका जे म्हज्या बरोबर सगळे कार्यकर्ते आसा तांकां मेळटलो. लोकांक पयलीं मेळटलो पणजेन. ते आतां चालू करपाचो आसा इन फ्यू डेज टायम. थँक्यू म्हणपाक पर्सनली प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक वाड्यार वचून तांणी म्हाका इतलो सपोर्ट केला. थोड्यांक दिशिल्लें की थोड्या वाड्यांनी आमी अशे पयशे उडयतले आनी असो तो आपल्याक येतलो. थंय सुद्दां हांवें लीड काडल्या. चड नासत ती लीड पूण लीड हांवें काडल्या. सो ते लोकांच्या मनान म्हजो कनेक्ट आसा तो परतो हें करपाक लोकांक मेळटलो. तांचे मुद्दे कशे सॉल्व करप इन माय रोल ऑफ नथींग ऑफिशियल. ते म्हाका एक सारकी स्ट्रॅटेजी करून सारकें वर्कआवट करून ताका थोडो टायम लागतलो. 1 म्हयनोभर लागत. बट ताचेर काम करतलो. लोकांक मेळून थँक्यू म्हणटलो. सो ताचेर फोकस आसतलो. सो उत्पल इज फॉर पणजी. तो आसाच पणजी आनी गोवा. पणजे पण कसो रोल एक्झॅक्ट आसतलो. जे इलेक्शनाचे रिजल्ट आयले पळय आनी तेन्ना तुमकां दिसलें की आपण बिचोली ऑफर दिल्ली ती घेवपा जाय आशिल्ली. बिचोलेन कितल्या सिटां मतांनी बीजेपीचो आयलो. तुमी आयल्या ना ते दुसरें मडगांव एक ऑफर केल्ली कितल्या मतांनी आयलो बीजेपी. मडगांव ऑफर केल्लो कितल्या मतांनी बीजेपीचो आयलो. आनी हांव मदींच कसो थंय वचूं अशें लास्ट मिनीट एज इफ मागीर थंय जे पयलींच म्हाका वाक्य सांगिल्लें की तूं पर्रीकराचो पूत म्हणून तुका दिवचें ना मागीर ते थंय एप्लाय जायना. तर इनफॅक्ट हांव इंडिपेंडंट रावन हांव स्वता ओके तुवें ते दिना पण हांव म्हजी विनेबिलिटी दाखयता म्हटलें. आनी ती विनेबिलिटी दिसता. विन जावंक ना. टॅक्निकल इलेक्ट्रल प्रोसेस एबिलिटी हांवें काम केलें पळय 30 दीस लोकांनी पळयलें. हांवें पणजे खातीर म्हजे मुद्दे फुडें व्हरपाक वरांची वरां घाम गळोवपाची सगळ्यांनी म्हाका पळयलां. बाबूश मांसेरात म्हणटा की भाजपान आपल्याक काम करूं ना म्हणून. तो हांव सांगता भाजपा खातीर आयला. भाजपाच्या लोकांचे अपमान करूं नाका. हो असलो कॅन्डिडेट किंवा असलो आतां मिनिस्टर जावपाक सोदता सरकारान पार्टीच्या अगेन्स्ट हें करून ते भाजपानूच डिसिजन घेवंक जाय. हांव डे 1 म्हणटा भाजपाच्या लोकांचे कित्याक अपमान केलो. तुका 2.5 ते 3,000 फक्त कमळ पळोवन मोदीक पळोवन मतां तुका मेळ्ळ्या ताका मेळ्ळ्या. सो तांचो अपमान कित्याक करता. यू डोंट हांव केन्नाच करचो ना. तांचो दे आर वेल विदीन देअर रायट टू इवन वोट फॉर. तांणी म्हाका मत मारून नासतलें 2.5 ते 3,000 पण तांणी कमळ म्हणून मारलें. आय हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट. आय वीश 360 ऑफ देम आय हॅड एबल टू कन्विन्स माय ओरिजिनल म्हजो मुद्दो की ते फाल्यां हांगा कशें सेलिब्रेट केला पळयला. ते आमच्या कल्चरान बसता पार्टेच्या. म्हजो हो मुद्दो आशिल्लो. फक्त हातान झेंडो आनी सिंबॉल आसलें म्हणून जायना. वी हॅव टू लीव दॅट. ते आमच्या हातून बसता. ओपोनंटाच्या हातून वचून कशी शिवीगाळ करून भितर त्या ओपोनंटाची भुरगीं रावना. दारा मुखार गेले. दारा मुखार वचून एक थोडे कितें केलें गेले फुडें. आय कॅन अंडरस्टँड. ताका ताची भुरगीं रावना भितर. वुडंट दे बी टेररायज्ड.
भायर लोक इतले जमून शिवीगाळ घालता आपल्या बापायक, हे आमच्या कल्चरान बसता पार्टेच्या. आनी हो मुद्दो हांव कन्विन्स करपाक सोदतालो आनी म्हणून 6,000+ लोक म्हज्या बरोबर आयले सिम्बॉल सोडून. पण 360 आनी येवंक जाय आशिल्ले. ते 2,500 ते 3,000 ताका पडल्या पळय, जो तांकां तो गाळी घालता. पार्टेच्या सिम्बॉलार निवडून येवन पार्टेच्या वोटर्सांक गाळी घालता भायर येवन इलेक्शन कावंटींग बुथांतल्यान. तातूंतली हांवें फक्त 360 हो मुद्दो सारको मांडून जर म्हाका आयिल्ली जाल्यार हांव जिखला. पण हो मुद्दो आसा कल्चर पार्टेंतले विदीन द पार्टी कल्चर, जे आमी ताळगांव थंय सेलेब्रेशनान पळयले, जे आमच्या हातून बसना. म्हाका पयलीं आयलें की त्या विरोधकाची थंय भुरगीं आसतलीं धाकटी, आपल्या बापायच्या हातून लोक भायर रावन गाळयो घालता. दे वुडंट गेट ट्रॉमटायज, वुडंट दे बी टेररायज्ड. आनी हे भारतीय जनता मनोहर पर्रीकर आसतना कशेंच जावपाचें न्हय, शक्यूच नाशिल्लें. आनी हाच्या खातीर हांव झगडलां. आनी ते खंय तरी 360ूच हांव कन्विन्स करपाक पावूंक ना. मे बी नवो प्रोसेस म्हाका म्हणजे एक्चुअल भितर रावन नवो प्रोसेस जालो तो. मे बी हांवें कॉर्नर मिटींग घेवपाची, हो मुद्दो मातसो चड फुडें उलोवपाचो की अरे बाबा हांव करता ते ह्या मुद्द्या खातीर करता. आनी ती 360 कमळा खातीर जी पडल्या पळय मतां मोन्सेराताक, ती मे बी हांगा येवपाची, ताची मायनस जावपाची, म्हजी प्लस जावपाची. आय वूड हॅव बीन अप. ती जावंक ना. ती जावंक ना, फक्त 360. सो हो मुद्दो मे बी हांव जो कल्चर विदीन द पार्टी म्हणटा, हो सारको मे बी मांडिल्लो ती येवपाची म्हजे कडेन की अरे हो सारकें उलयता म्हणून. आनी दुसरें ती ताका गेली कित्याक, ते हायर ग्रेटर गूड जे मोदी बी देशा खातीर करता, ताच्या खातीर तांणी म्हटलें की हाका कमळाक मारुया म्हणून, बाबूश लागना. पण हांव विचार करता आनी म्हज्या बरोबर अनेक भाजपाच्याच म्हाका मतां पडल्या न्ही खुबशीं. मायनॉरिटीची अदर काँग्रेसींतल्यानूय थोडी आयल्या आसतली मिनिमम, पण चडशी भाजपाची आयल्या. ती आयल्या कित्याक ती पर्रीकर आनी आमचे विचार कशे आसा पळोवन आयल्या. पण भाजपाची जी आयल्या तांणी हें केलां की हांव जर हांगा निवडून आयल्लो तातूंत देशाचे ग्रेटर गुडान कांय फरक पडना असो विचार केला हांणी. पण मोन्सेराता सारको मनीस पणजेंतल्यान गेलो, पणजेचें भाग्य चेंज जाता. पणजेन खूब फरक पडटा एंड इट इज ऑल्सो बिगर ग्रेटर गूड हें जाल्लें जाल्यार. आनी ताच्या खातीर म्हाका सपोर्ट मेळ्ळा. मॅनिफेस्टो जो दवरलो तुमी, यू आर सेइंग समथिंग. ना, सो होच विशय आशिल्लो. मोस्ट ऑफ दीस इज माय फायट वॉज अबाउट दीस. मॅनिफेस्टो जो तुमी दवरलो 5 वर्सां, यू वील वर्क टुवर्ड्स दॅट मॅनिफेस्टो. दॅट वूड ना, बी तोच हांवें सांगलें न्ही की आय हॅव टू, म्हाका इतलो सपोर्ट मेळ्ळा, आय हॅव टू वर्क. आतां तो फोरम हांव कसो कितें वापरतलो. असेंब्ली इज अ व्हेरी गूड फोरम which empowers you to basically work on it. आता म्हाका ती एम्पावरमेंट मेळूंक ना, पण पीपल आर अनदर कायंड ऑफ एम्पावरमेंट. सो तो कसो मांडप. सरकारान कोऑपरेट करून काही मुद्दे फुडें धुकलपाक येता जाल्यार धुकलपाचे. काही मुद्दे रॉंग डायरेक्शनान वता जाल्यार ते अपोज करपाचे ऑन इशू. ते कशें करप, कशें कन्विन्स करप, म्हणून सरकार जावं न्ही पयलीं, मागीर ताचेर हांव फॉर्म्युलेट करतलो. ओके, आज एक्चुअली हो प्रश्न विचारप रॉंग जावं शकता, तरी पूण आय वॉन्ट आन्सर फ्रॉम यू. हॅज पीपल हॅव मूव्ड ऑन फ्रॉम मनोहर पर्रीकर? कारण भाजपा विदाउट मनोहर पर्रीकर 20 सीट जिखली. ना, बरीच पर्रीकर फावंडेशन तीच आसा. आनी म्हाका जो इतलो सपोर्ट मेळ्ळा तो कित्याक मेळ्ळा, तो तीच पुण्याये खातीर म्हाका मेळ्ळा न्ही. फक्त म्हजो टॅक्निकल इलेक्ट्रल प्रोसेसान शॉर्टफॉल जाला. इंटायर भाजपा 20 सीट. हय, ते भाजपाय तीच लेगसी म्हणटाली न्ही, तीच वापरून तांणी म्हज्या अगेन्स्टूय कॅम्पेन केला. सो आनी ते आसूंकूय जाय नासूंक जाय इज नॉट इम्पॉर्टंट. एज लॉंग एज स्टेटाचे गोंयचें कितें बरें जालें जाल्यार दॅट इज गूड इनफ. यू डोंट हॅव टू की मनोहर पर्रीकराचेंच नांव वाजत रावंक जाय. ते आपोआप लोकांक याद येतली. ते जी डेवलपमेंट कितें पळयतले ते यादीन उरतलेच लोकांच्या. तेच आसूंक जाय अशेंय ना. आतां सरकारान सुद्दां स्टेटीचे बरे कितें, म्हजे खूब मुद्दे आसा जे हांव आतां काडटलो. ते लेटर बरयतलो चीफ मिनिस्टराक डायरेक्टली की हाचेर म्हाका दिसता अशें जाल्लें स्टेटीचें बरें जातलें. कळ्ळें न्ही.
सो चीफ मिनिस्टर कॅन वर्क ऑन इट. ओपन लेटर बरोवपाचें आसा. ओपन लेटर म्हणजे लेटर बरोवपा येता म्हाका कळ्ळें. ओपन करप काय ना डिपेंडींग ऑन द सिरियसनेस ऑफ द इशू आय कॅन डिसायड. ते बरें जे कितें जाता दॅट इज वॉट एवरी वन वॉन्ट्स न्ही. सो इट्स अ गूड थिंग गव्हर्मेंट आयला. एक स्टेबल येतलें अशें दिसता बिकॉज 20+ आसा आनी गोंयच्या बरें करपाक जालें जाल्यार सगळ्यांकूच आनंद जातलो. दोन गजाली. एक म्हणजे टू स्टेप इन टू शूज ऑफ मनोहर पर्रीकर. दे आर टू बिग शूज फॉर यू टू स्टेप इन रायट नाव. कितलो वेळ लागतलो असो दिसता की ना त्याच शूज म्हणजे कितें हांवें दीस इज ऑल हांवें परत सांगलां इट नीड नॉट बी मी ऑल्सो बट आय एम मेकींग माय एफर्ट्स टुवर्ड्स दॅट फॉर द गूड ऑफ स्टेट. म्हज्या तरेन जें दिसता तें लोकां कडेन आज उलयलां तशें म्हजे मुद्दे उलोवन दाखयता. ताचेर हांव ताच्या टुवर्ड्स गोल वचपाक आय एम ट्रायंग टू वर्क ऑन इट. दीस एटेम्प्ट वॉज ऑल्सो दॅट. सी आमकां शिकयलां राष्ट्र प्रथम पार्टी मागीर आनी हांव लास्ट कळ्ळें. आनी हांव लास्ट तें हांवें लास्ट टायम दाखयलां कळ्ळें. ह्या खेपे राष्ट्र प्रथमान हांगा जर बरो कॅन्डिडेट जिखिल्लो जाल्यार दॅट इज पार्ट ऑफ दॅट. कोणें तरी ताचेर झगडचें पडटा. कोणें तरी समवन हॅज टू नॉट नॉर्मलायज क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स. वी कॅनॉट नॉर्मलायज दॅट. कोणें तरी करूंक जाय. लास्ट टायम जाणा म्हाका की सरकार सॅक्रिफायस केलें कितें चूक जाता म्हणून ते खातें काडून. पण आतां नॉर्मलायज आसा ते समवन हॅज टू टेक दॅट स्टँड. आनी तो स्टँड हांवें घेतलो आनी इट वॉजंट जस्ट माय स्टँड. इट वॉज अ कलेक्टीव डिसिजन. म्हज्या बरोबर अनेक लोक आशिल्ले. पार्टीचे लोक आशिल्ले, संघटनेचे लोक आशिल्ले आनी इंडिविज्युअल्सूय आशिल्ले जांचे पार्टीचे कांय रिलेशन ना. कित्याक तो कॉज पणजे सारक्या एक मायक्रो हातून जावप बरें कितें जावप हातून जो ओवरऑल ग्रेटर गूड आसा ताका कांय इम्पॅक्ट ना असो विचार करून हांव एटेम्प्ट केल्लो. आनी ऑलमोस्ट वी सक्सिडेड. एटलिस्ट वी शोड की विनेबिलिटी इज विथ मी. Although I didn't win. टेक्निकली ही वोन बट एक्चुअली but the winnability was with me. विनेबिलिटी सगळ्यांक दिसलें ते 2,500 BJPची मतां म्हाका जॉयन केली जाल्यार बाबाक जी जशी 9,000+ पडटाली त्या आंकड्याक टच जाता. इवन आनी चड जावपाची कित्याक हातून असोय एक फॅक्टर आशिल्लो की मे बी उत्पल जिखचो ना. थोडे म्हणटाले 2,000 काडटलो, थोडे म्हणटाले 1,000 काडटलो. सो आमचें मतूय वेस्ट जाता. होय फॅक्टर आसा. आज इलेक्शन घेतल्यार दे नो. आज इलेक्शन घेतल्यार उत्पल जिखता तशेंच जातलें. सो विनेबिलिटी आय शोड. टेक्निकली वीन आय कूड नॉट शो. बरें जाल्लें वीन शो दाखयल्लें जाल्यार म्हजो आवाज ह्या मुद्द्यांचेर हांव एसेंब्लीन काडपाचो. ओके लास्ट क्वेश्चन. वेळ जाता तुमकां वचपाकूय जाय म्हणून. 5 वर्सां डावन द लायन वेर डू यू सी युअरसेल्फ? ना आय डोंट हॅव टू सी एनीवेर. आय हॅव टू कीप वर्किंग इन वेरियस फॉर गोवा, फॉर पणजी एंड फॉर वॉटेवर एम ते टू डू लिस्ट काडून ना तशी नसता हातून. यू हॅव टू मेक टू डू. हांवें तेन्ना सुद्दां हें करतना सांगिल्लें की दीस इज अ व्हेरी रिस्की डिसिजन. द फायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी म्हटलें. नॉट द रिजल्ट आयलो तेन्ना स्टार्टिंगेक बिफोर माय इंटरव्यू इतलें म्हाका विंड म्हज्या सेलान येतलो हें कोणूच सांगूंक शकपाचो न्ही. पण आय शोड दॅट एंड इतलो विंड कसो म्हज्या माय सेल कॉट द विंड कळ्ळें न्ही. सो फायट इज इम्पॉर्टंट. हांव गोंयकारांक सुद्दां एस्पेशली तरणाट्यांक सांगता की रिस्क टेकींग फॉर समथींग यू बिलीव इन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एस्पेशली वेन यू आर यंगर. कित्याक एज यू ग्रो ओल्ड तूं रिस्क टेकींग बिहेवियर कमी जाता. एंटरप्रेन्युअर हातून हांव उलयतां. हांवें म्हजी कंपनी चालू केल्या हें केल्या. दॅट वॉज हांव अमेरिकेन सगळें सोडून हांगा आयलो कंपनी चालू केली. दॅट वॉज अ बीग रिस्क. ही एक रिस्क आशिल्ली. तो खंय हांव वतलो इज नॉट इम्पॉर्टंट. द जर्नी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड समवन हॅज टू वॉक ऑन द जर्नी. घरा ना जाल्यार हांव घराच वचपाचो आसा. आनी हय घरा वचपाचो. घरा म्हणजे म्हजें कितें प्रायवेट लायफान हांव म्हजो बिझनेस करता तातूंत वचपाचो कळ्ळें न्ही. आतां एटलीस्ट आय गेव अ फायट एंड शोड दॅट आय हॅव विथ द विनेबिलिटी. नो वन कॅन टेक दॅट अवे फ्रॉम मी. द वीन वॉज टेक्निकली आय कुड नॉट डू इट बट विनेबिलिटी येस. कोणूय म्हजे कडेन पार्टींतलोय फाल्यां म्हाका वरिश्ठांनी आपयलो जाल्यार आय वील टेल की लोक आसा म्हज्या बरोबर. स्टील अ बीजेपी मॅन. फ्रॉम हार्ट आय एम ऑलवेज अ बीजेपी. हांवें तेन्नाय सांगलां वॉट एवर म्हजो प्रेस कॉन्फरन्स पळय
It was technical. I have to do it because I have to contest against this person. पण for me the values and हे are very important. म्हणजे आय कॅनॉट म्हणजे अशें कितेंय जावन आय डोंट लायक दॅट. नवें सरकार जाता तें बऱ्या तरेन चलचें आनी गोंयचें कितें तरी बरें जावचें. डू यू विश ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट गव्हर्नमेंट? ऑफकोर्स एनी गव्हर्नमेंट. खंयचे फाल्यां काँग्रेसीचे 21 आयिल्ले. आय वील विश ऑल द बेस्ट. बट इफ दे हॅड स्टार्टेड डुईंग समथींग रॉंग जाल्यार आनी हांव BJPचो MLA आशिल्लो त्या सिच्युएशनान जाल्यार आय हॅड टू टेक दॅट दोज इश्यूज. And even now, BJPचे I wish them to work very well for the government. जी डेव्हलपमेंट जाल्या प्रोजेक्ट आयल्या पयलींचे ते तशेंच आनी फुडें येवन गोंयचे बरें विथ गोंयची इकॉलॉजी आनी इकोसिस्टम धरून डेव्हलपमेंट जावची अशें आसा. आनी आय विश द चीफ मिनिस्टर आजूच म्हाका नको कन्फर्मेशन आयला जाल्यार न्यूजांनी येता प्रमोद सावंत. सो इफ प्रमोद सावंत जाता देन माय बेस्ट विशीस टू हिम. कित्याक देन हीज लिडरशिपानूच इलेक्शन केल्लें. इफ द न्यूज इज ट्रू वीच आय हॅव जस्ट नाव गॉट फ्यू आवर्स देन ऑफकोर्स वेरी बेस्ट विशीस. आनी बरें एक रिसेट करून एक बरें फूल फोर्सान गोंयचो फूल विचार करून वचचें फुडें. देव बरें करूं वेळ दिला म्हणून आयच्या दिसा खास करून. हे आशिल्ले उत्पल पर्रीकर आनी आमी तांकां मेळटा आज 3री एनिवर्सरी आसा, डेथ एनिवर्सरी ऑफ मनोहर पर्रीकर. 3 वर्सां फाटीं ह्या दिसा ते संवसाराक अंतरले. आमचे मदीं तेन्ना पूण उत्पल म्हणटा की प्रत्येक भुरगो या तरणाटो जो गोंयचे विचार करता, जो गोंयचे बद्दल उलयता, ही कॅरीज लिगसी ऑफ मनोहर पर्रीकर. आय एम रायट की जो भुरगो गोंयचे विचार एंड गो इट नीड नॉट बी कॉल्ड दॅट बट दॅट इज अ रायट पाथ गोंयचो भुरग्यान शूड टेक फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आनी मेमोरियल्स आसतना खुबशे मेमोरियल्स आसा. ते म्हणटा प्रत्येकान याद दवरची जेन्ना जेन्ना तुमी हे पूल क्रॉस करता तेन्ना कोणें बांदलें, कोणें एनविसाज केलें आनी फुडें फ्युचर भविश्य पळोवन ही सगळ्यो गजाली जाणी हाडली ती याद दवरची. आनी उत्पल सेज की टेक्निकली बाबूश मोन्सेरात मायट हॅव वॉन बट विनेबिलिटी आपली आसा ही फाटल्या इलेक्शनान दाखयली. कमळाचेर आशिल्लो जाल्यार 100% जिखपाचो आनी कमळाची जी थोडी मतां ताका गेली ताका लागून बाबूश मोन्सेरात जिखलो. मोन्सेराताक म्हणपाचो हक्क ना की भाजपान आपल्याक कांय करूं ना. विक्ट्री भाजपा खातीर जाली बाबूशाची अशें म्हणटा. भाजपाचे सिंबल व्हडल्या व्हडल्या लिडर्सांनी प्रेस्टीज इश्यू करून तो सीट भाजपाक कसो तरी वाचोवपाक प्रयत्न केल्लो आसा. देव बरें करूं. थँक्यू. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स RDXGOA. प्रोडक्शन पार्टनर्स गोवा बायलेंड.com. कीप वॉचिंग अस.